सुरवातेक गीत घेऊया A23 पोवीत आमची सभा पेज 11. A23 पोवीत आमची सभा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावींग आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी भगवंत फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आसात. आयज आख्खी पवित्र सभा भगवंत आंद्रे ह्या अपोस्तलाची परब समोर रमता आनी आमी गोंयान भगवंत फ्रांसीस सावेर मिसावाचो पात्रोन हाचे पोरवेक तयारी करता. हांकां देवान आपयले आनी मिसावांक तयार केले. सांत आंद्रेक तर जेजून काशा आपयलो जाल्यार भगवंत फ्रांसीस सावेराक इनासा वरवीं आपयलो. भगवंत फ्रांसीस आनी भगवंत आंद्रे भाशेन जेजून आमकां बावतिस्मा वरवीं मिस्योनार जावंक आपयल्यात. जेजूच्या पावलांनी भगवंत फ्रांसीस सावेरा भाशेन पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून दवरुया. हो आयच्या दिसाचो विशय मनान धरून ह्या मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन याज्ञीक आनी म्हत्वाची भाव भयणां पासत मागुया. तशेंच सभार सेमिनारींनी देव आपोवणे शिंकतले तरणाटे आनी तशेंच सभार म्हत्वाची भाव भयणां आसात. जशें माजरी भयण्यो तांकां सदांच आमच्या मागण्याचो आनी आर्थीक आदार दिवंक आमकां आयतें मन आनी स्वबलिगीपणान पवित्र सभेच्या कार्यान खान मारूंक आमकां बोल्ड दी म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी कल्पना मनान धरून ह्या मिसान फावतेपणी वांटो घेतना सबार पोटी आमी आमकां दिल्ल्या आपणे जिवंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपुर्विदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगून सदांच सांगवार मारीक सगल्या देवतांनीक भोगतांक आनी तुमकां भावबडिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आयुष्याना पवित्र सभा बागिवून आंध्रे आपोस्लाची परब समारंभता देवाक ताचे देण्या खातीर आर्गां दिवन म्हणुया. मोहिमान देवाक कोण सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा तुमच्या राया सोर पुर्विदा देव बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यांक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची मागणी हुस्के कोणती गोरजो घेवन आयल्यान ते आमी जेजूशीन दवरुया. पाद्री पासत माद्री पासत आकादनेच्या घरांत आसलेल्या शिमनारिस्तां खातीरूय मागुया. आयज आमी पणजेचे वाराड्याचे गांवचे लोक आयल्यात हे 10 फिरगोजांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिवर्तमान परगटूंक आनी पोजेचो गवंडी जावं जेजून विचून काडलोलो बागिवंत आंद्रे आपल्या आपोण्यांक पाडो दिवन कुत्सार मोरोपुऱ्यान जेजूक विस्वासी रावलो. ताचे विणोनेन आमकां सोगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवंड्यांक शेवटपुऱ्यान जेजूक विस्वासी रावंक बोड दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. बागियोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी उंचाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनोवन जिवन केला म्हूण काळजांतान सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वंटांनी उंचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सोगलीं कोदींच लोजेन सांपोडची नांत. अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुद्यो आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली. कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मात्तोल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो. कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मात्तात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावात दवरल्या शिवाय ताका उलो मात्तलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावात दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं.
आनी ताका धाडल्या शिवाय पोरगोट कोत्तेले कशें आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो ताच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. आमचो जबाब. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांत शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. आमचो जबाब. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. माते वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गालिलेच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत जाळां मारतले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हज्या फाटल्यान यात आनी मनशांक दोत्ता तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव
जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेव आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकांय आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. भणी भावांनो, जून म्हयन्यांत यादनिकांच्यो तशेंच मोटवाशांच्यो बदल्यो जातात. एके गोंयचे धाकटुले खेडेगांवांत एका पाद विगाराक धाडलो खंय थंय नवोच जून म्हयन्यांत. आनी गो फादर काम करूंक लागलो, मीस करूंक लागलो आपले. आनी थोडेच दिसांनी खंय सारको निराशी जालो. आनी खंय बिश्प साहेबाच्या घरांत वचून ताका सांगलें हांव ते इगोर्जींत रावना, कित्याक हे इगोर्जींत लोक आसा पूण कोणूच म्हाका जाप दिवंक उलोवंक कोणूच येना. इगोर्जे भोंवतणी आनी म्हज्या घरा भोंवतणी सगळे माकड आसात. म्हजे लागीं माकडां लागीं उलोवंक जायना. आनी हांव हांगा एकसुरो उरलो जाल्यार म्हजी भलायकी आनी म्हज्या मनाची भलायकी बिगडटली. म्हाका हे फिरगोजींत रावंक नाका. आनी बिश्प साहेबान ताचें मागणें आयकलें आनी ताका 2 जून जावच्या आदीं बदल्लो. भणी भावांनो, पाद विगार एके इगोर्जेंत काम करता तो एकलो न्हय, एकल्याच्यान काम करूंक जायना. फिरगोजेंतले सगळे वांगडी फिरगोजेचे मेंबर जावन आसात ताचे हात पांय सगळ्या सांगाताक वावरूंक आनी आपआपली फिरगोज एक जिवाड ताजी फुलती जेजूची गुदारकूड बांदून हाडूंक एका एका यादनिकाचें काम. पूण लोकां बरोबर सहभागिलीपणान हें उतर बाबा भयणीनो, सहभागिलीपण एकचार मिसांव हें तुमी फुडल्या वर्साक पुरान पोत्तून पोत्तून आयकतलीं. कारण आमची आख्खी संवसारांतली पवित्र सभा तयार जाता बिश्प साहेबांचे परिशदेक ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आनी ताका लागून हो विशय एकचार सहभागिलीपण आनी मिसांव पवित्र सभेचे. भाव भयणीनो, सहभागिलीपण ऑर पार्टिसिपेशन आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, कोंकणी भाशेन मातशें मोठें उतर तें सहभागिलीपण म्हूण आमकां जायते फावटी समजूंक येना. सहभागिलीपण म्हणजे सगळीं सांगाताक वावरूंक पवित्र सभेन आनी हें कार्य आमचें सगळ्यांचें. आनी देखून आज तुमी हांगा म्हाका आयकतना आनी घरा वयता आसतना एकूच निर्णय करात. सान फ्रांसिस्काचो दर्शन घेता आसतना आनी हांगा बसून आसतना एकूच निर्णय आनी तो म्हळ्यार आमी सगळीं आपले फिरगोजेंत गोवळ्या सांगाताक बराबर सगळ्या गवळीक कार्यांत सहभागिली जातले. वी आर नॉट स्पेक्टेटर्स, वी आर नॉट संडे क्रिश्चन्स, वी आर नॉट पीपल हू आर कमिंग ओन्ली फॉर नोविनास. बरें दिसता नोवेनांत येवंक, कितलो लोक येवन वयता आख्खे गोंयचो. आनी आमी तर वचूना, आमकां कितें तरी जाता, सान फ्रांसिस आमचे रागार जातलो दिसता. आमी कसलेय त्याग करून हांगा हे जाग्यार येवंक तयार आसा, ह्या माटवांत बसूंक तयार आसा. व्हेरी गूड, दुबाव ना. हांगासान बासी घेवन गाडयो घेवन वायलांकीन वचूंक तयार आसा. सायबीण मागीर बरें दिसचें ना म्हूण तरेतरेची नोवेना. पूण फोड कितें? एम आय इनवॉल्वड with my pastors in the life of the church of the parish I am coming from. हांव आमचे फिरगोजेंतलो आयला. आमी सगळीं एक एक फिरगोजेंत आसा. जायते फावटी बाबा म्हणिनो आमच्यो गोंयच्यो फिरगोजो आमी एक एकलो गोंयची क्रिस्ती भावार्थी अशें दिसता म्हाका ही गरज जाय बावतिजमाक, क्रिजमाक, कुमन्यावांक, सोंतेसावांक, काजाराक जालें. पादविकाराक आनी म्हाका कांय ना. आयताराचें ट्रे कलेक्शनान कितें घातलें जालें म्हजें काम ना. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं सहभागिलीपणान तर वावरिना. जेजूची गुदार कूड आमच्यांनी बांदूंक जायना.
आनी बागेवन पावलू कोरिंदांतल्या क्रिस्तांवांक बरोवन 12 एक बरो एग्जाम्पल, एक बरी देख दिता आनी तो म्हणटा तुजे कुडीचेर नदर मार. आमी हांगा बसून आसा, जस्ट फॉर ए वायल थोड्यो गोडयो तुजेच कुडीचेर नदर मार. कितले सांदे आमचे कुडीक देवान दिल्ले आसात आनी ते सगळे सांदे कुडीचे एक वेल ऑयल्ड मशीन कशें वावुरता. म्हजे हात आसात, पांय आसात, हाताक 5-5, 10 बोटां आसात, पांयांक बोटां आसात. कितले सांदे दिश्टी पडटा ते आनी दिश्टी पडोन ते सगळे मेळून म्हजी कूड जाता. आनी ते कुडीचो एक धाकटुलो सांदो पुरान बरो ना, आख्खी कूड सोंसता. जाल्यार बाबा म्हणून पवित्र सभा म्हणटा तीच आमी सगळीं जेजूचे गुदार कुडीचे सांदे. आनी देखून म्हज्यान म्हणूंक जायना हें काम उमक्याचें, हें काम PPCचें, हें काम तांचें ना. बाबा म्हणी आमी जायते पावटी बोटां दाखयता. गोवळ्यांक बोटां दाखयता, फिरगोजेन काम करतात तांकां बोटां दाखयता. आनी आमी म्हजें काम कितें? सहभागिलीपण म्हणटा तें सगळीं एकलो पुरान भायरान आसतना ते मागीर सुपुल्ले ऑल्टो बॉयज जावं, ते मागीर तरणाटी जावं, ते मागीर आमी एकलो मदले पिरायेची जावं, ते मागीर सिनियर्स जावं, सगळीं आमी पवित्र सभेचे वांगडी. म्हणटा सहभागिलीपणान ही पवित्र सभा जिवाड करूंक आमकां सोयीक. आनी बागेवन फ्रांसीस झेवियर आमकां एकल्याक उलो मारता. तुजे पवित्र सभेन, तुजे फिरगोजेन तूं कितलो जिवाड आसा. बागेवन फ्रांसीस झेवियर गोंय आयलो तेन्ना धाकट्या लोकांक ओळखून तांची भास शिकून ताणें कितें केलें, तांकां बागराबर घेतले, तांकां बागेली केले. आनी सहभागिलीपणान ते काळार 16व्या शेंकड्यान फ्रांसीस वावुरलो. ही पवित्र सभा गोंयची जिवाड करूं एकलो न्हय, सहभागिलीपणान तांकां आपल्या बागाक घेतले. आयज जायते फिरगोजांनी बाबा म्हणिनो तांतली आमी थोडीं हांगा आसा, जायते फिरगोजांनी गोवळी कश्टवतात, कोणूच ना. आनी जे हांव कितें सांगता न्ही फट जाल्यार तुमच्या मनान तपासत. थोडे फावटी वाचप करूंक कोण ना, थोडे फावटी गोयरूम मारला इगोजे कोणूच ना काडूंक. सगळे समजता तें म्हजें काम न्हू, तें आनी कोणाचें काम. कसलोय वावर आसा ओत्मीक पुरान कोणूच ना. सहभागिलीपण हें उतर उलोवंक सोंपें. टू पूट इट इन टू प्रॅक्टीस इज डिफिकल्ट. साफ्रास्काचे पांयाशी 10 दीस येवंक सोंपें. मोटर घेवन, मोटरसायकल घेवन, बासीन येवन सायबाक पाव, म्हाका पाव, म्हज्या बायल भुरग्यांक पाव, आनी सगळ्या लोकांचें पाड जावं. आमची गोंयची परिस्थिती. भाव भयणीनो देखून आज म्हजो काळजा बरीत उलो तुमकां सगळ्यांक हांगा आसलेल्यांक. आर वी एक्टिवली इनवॉल्वड? डू वी एक्टिवली पार्टिसिपेट into the life and mission of my parish and of my church in Goa? Are we involved? वो आमी गोंयकार आमकां नांव आसा फेस्ताकारां म्हूण. फेस्तांच करुया, नोवेनांच करुया? ना बाबा. फ्रांसीस झेवियर आज आमकां एकल्याक आव्हान दिता. यू गो होम टुडे. आज घरा वच आनी तुजे लागीं विचार. कितल्यो संस्था आहात आमच्या फिरगोजांनी, जायते फावटी कोणूच मेंबर नात. पादविकार उलो मारता, लेजांव मारी वांटो घेयात, SSVPंत वांटो घेयात, वाचप्यांचो जोमो आसा, लिटर्जिकल जोमो आसा, सिनियर्स जोमो आसा, विधवांचो जोमो आसा, विडोज. कितले जोमे आहात. कॅरिझमॅटीक जोमो आसा, तरणाट्यांचो जोमो आसा, ऑल्टर सर्वर जोमो आसा, कोण ना. आनी जायते फावटी हो विचार म्हाका कित्याक पडलो ना बाबा. एक क्रिस्ती भावार्थी कसो तुज्यान म्हणूंकूच जायना म्हाका कित्याक पडलो. कित्याक तूं ते फिरगोजेचो जिवो फातोर. बागेवन आंद्रेची आमी परब करता, कितें केलें, खारवी आसले ते बाबडे.
पवित्र आत्म्याच्या येण्यांतल्यान हे खारवी आज जेजूच्या उर्बे बरीत गोंय जाले, आपले मिसा ओडकून घेतले आनी भियेनासतना जेजूक पोरगोटलो ताणी, मरूंक तयार जाले. आपले रोगतान जेजूक गोवाय दिली. आज आमकां एक एकल्याक बाबा बुडीन हें आव्हान घरा वयता आसतना ओ म्हजो ताळो आनी उलो तुमचे कानार जागून दी पोतून पोतून. हाव मच एम आय इनवॉल्वड इन माय पॅरिश इन द चर्च ऑफ गोवा. सहभागिलीपणान सगळीं आमी केन्ना आमची गोंयची पवित्र सभा आनी आमची एक एकल्याची फिरगोज जिवाळ करूंक गावतले. फ्रांसीस शावियर आमकां एक एकल्याक उलो मागता, उठ जेजूचो उर्बे बरीत गोवाय जा. आणि आता आम्ही उभी राहून आमची मागणी बापाशी उभारूया. आमच्या पाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी आनी तशेंच पाद्रींनी आनी मोटवाशी भावा भयणांनी पवित्र सभेची जबाबदारी बरोबर येवन सहभागिलीपणान मिसियोनारी वावराक मेळटल्या आडकोळींक पुरतो जबाब दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सहभागिलीपणान वावरून गोंयची आनी भारताची खरी उदरगत करूंक सेवेचे फुडारी जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोत्ता तुका. भाग्यवान फ्रांसीस सावेराची 400 वर्सांची समारंभणी करतना आमी भाग्यवंतपणान वाडूंक आनी दुसऱ्यांकूय भाग्यवंतपणाची वाट दाखोवंक सहभागिलीपणान वागून देवाचें राज बांदूंक आम्हा समेस्तांक देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोत्ता तुका. भावार्थान वाडूंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारूंक भाग्यवंत इनासान भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक आकारूंक आदार दिलो. तेच भाशेन सिमिनारींनी आकारणी घेतल्या आमच्या सिमिनारिस्तांक आनी कोमेतांनी आकारणी घेतल्या माद्रींक मागण्याचो आनी आर्थीक आदार दिवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोत्ता तुका. बुसुर्गींच्या बापा ही मागणी आनी आमच्या काळजांत आसलेली मागणी तुजेशी दोत्ता. दोयन आमकां पाव सहभागिलीपणान वावरूंक पवित्र सभेचे आमी जिवे सांदे कशें जेवंक आमकां आदार मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. गीत घेऊया C27 पेज 39. C27 पेज 39. सगळ्याच्या तारणा खातीर
भोंवतणी आस्त्या पासो सूर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या उंचा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्विदाद देवबापाक मानदात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर्गींच्या बापा, बागीवंत आंद्रेच्या पुर्बे दिसा तुका भेटयता. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललेली ही देणी पोत्तून घेवन नव्या बळान आमी बरो. हे पुरी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामान जेजूचे सहकारी जावं आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्व तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पुर्विदार आनी सासणांचे देवा, सोर खाड्यान सोद थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उज्जाक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताची बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता. आज सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरो देलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
आमी गायन करून बावटचो गूड परगटुया. सोम्या Jesu ami ondokrata ani kasinle pieta ite pauti tu wojwowany ami tudzie moro porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भगिवंत जुजे तिसोपोती भगिवंत धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. जेजून शिकयले मागणी आमी म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं एकूच पवित्र सभेची वांगडी कशी आमकां सगल्यांक कसली ना कसली जबाबदारी आसा असल्या मनान आमी सहभागिलीपणान असलें आमकां दिला ती कार्यां पाडूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेण करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वर आमकां सोर वायटांतली पिडेंतली विघ्नांतली झुजांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रस बोटकी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेंता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. कैथोलिक कलीसिया में जिन्होंने बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
थोडो वेळ ओगेपणान आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. बाप्पा, दोरमदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. ही मिसाची बॅट समोर उमलोल्या फादर पियो आल्मेडा आनी देवाचें उतर परगटून प्रवचन केलोल्या फादर सिप्रियान दा सिल्वा हांकां आमचे केरीत दिनवास. तशेंच हे मिसाचे भेटेंत हाजीर आसलेल्या हेर पाद्रींकूय आमी दिनवासता. ह्या मिसांत केरीत भाशेन वांटो घेतलोल्या आनी सेवा धर्मांत आमकां आदार दितोल्या पेंजीम वाराडांतल्या भाव भयणांक आमचे केरीत दिनवास. तशेंच गायन करूंकूय आमकां आदार दितोल्यांकूय आमी दिनवासता. आमच्या दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6:07:15, 8:15, 9:30 आनी 10:30 वाजता मिसां जातात. तशेंच सांजेर 4:45, 5 आनी 6 वाजता मिसां जातात. 6 वरांचें मीस इंग्लीश भाशेन जाता. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेंत सकाळीं 5 ते सांजे 6 मेरेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. थंय वचून तुमी मागण्यांत वेळ सारूंक येता. दोर मिसाची बॅट आनी पवित्र संस्काराची बोजवण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेळटली. कुमसारा बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळीं 6 ते 11 मेरेन आनी सांजेर 3 ते 6 पर्यंत जातात. चोत्रायदोरची आयज सांजेर कुमसारा आसची नात. तशेंच डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजेच्या वेळार कुमसारा आसची नात आनी पोरबेच्या दिसा आख्खे दिसभर कुमसारा तशेंच पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो दीस यादनीक म्हत्वाची आनी यादनीकपणाक तयारी करतल्यांक भेटिल्लो दीस आमी पाळटा. तर 4:45 वरांच्या मिसाचेर केरीत भाशेन तांचे खातीर आमी मागतले. आमचो गोवळी बाब फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव ही मिसाची बॅट आमचे खातीर भेटयतलो. फाल्यां डिसेंबराचे पयलेर सकाळीं 10:30 वरांचेर अंतर धर्मीक मेळावो इंटर रिलिजियस मिटींग जातली. ह्या निमतान 10:30 वरांचें मीस फाल्यां आसचें ना, पूण हें मीस 12:30 वरांचेर जातलें. डिसेंबराचे दुसरेर 11:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस जातलें आनी 12:30 वरांचेर पिलग्रीम मास जातलें. डिसेंबराचे तिसरेर फेस्ता दिसा मिसां हे परी जातली. सकाळीं 4, 5, 6, 7, 8 आनी 9. तशेंच 10:30 वरांचें मीस पोरबेचें मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन. हें मीस भेटयतलो आपोस्तोलीक नान्सियो. तशेंच पोरबेच्या दिसा सांजेची मिसां हे परी 3, 4, 5 आनी 6 वरांचें मीस परतून इंग्लीश भाशेन जातलें. डिसेंबराचे चवथेर आयतारा दिसा मिसां हे परी 6, 7:15, 8:15 आनी 9:30. तशेंच 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. ह्या दिसांनी सांजेच्या मिसार सायन लँग्वेज व खुणाच्या आदारान मिसांत भाग घेवंक आमकां आदार दितले आमचे भयणी जोझफीन फेर्नांडीस हिका आमचे केरीत दिनवास. कोणाकूय फुलां व फुलां पासत पयशे भेटूंक तुमी सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत ते दिवंक येता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाची वचून तुमी ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या
कंट्रोल रुमांत वचून तें कळोवचें. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी खरी तो आशिर्वाद आमी घेवया आयच्या हे परबे निमतान. सर्वेश्वरान आपली पवित्र सभा धर्मदुताचे स्थापल्या भाग्यवंत आंद्रेचे विनोनेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फोलवण सांदे करूं. धर्मदुताची देख घेवन आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजू गवाय दिवंक पावो. आमेन. धर्मदुताचे शिकवणेन तुमचो बावाट गोड जाला. ताच्या मागण्यांनी सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आमेन. असोर पुर्विदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. नोवेनाचे मागणे सगळीं सांगातान करुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. ओगेपणान आमच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. सगळीं सांगातान. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. तुमकां कसली वस्त व मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून तुमी कळोवचें. कोणाकूय खुशी जाल्यार आमचे बाजिलिकेंत चलतल्या आर्ट गॅलरी